मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक जाल्ले पॅन्क्रियाचे दुयेंस गंभीर आसा आनी ताचेर सारके उपचार करपा खातीर ताका भारता भायर व्हरचें पडटलें हें आतां स्पश्ट जालां. खासा गोपांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पर्रीकाराक अमेरिकेंत लॉस एंजलीस वा न्यूयॉर्क उपचारा खातीर व्हरपाचेर विचार चल्ला. फुडले 10 दीस भलायकी मातशी सुदारता मेरेन मुंबयत उपचार चलतले. ताचे उपरांत ताका देशाभायर उपचाराक व्हरपाचें थारलां. पॅन्क्रियाच्या ह्या गंभीर दुयेंसाचेर सगळ्यांत बरे उपचार अमेरिकेंत शक्य आसात. तांच्या लागींच्या लोकांकडच्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सोमारा सकाळीं तांकां परत पोटांत दुखपाक लागलें. ताका लागून तांचेर एक बारीकशी शस्त्रक्रिया करची पडली. म्हत्वाचें म्हणल्यार स्वता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्रीकाराच्या भलायकेचेर बारीक नदर दवरून आसा. प्रधानमंत्र्यान दिल्यात ते निर्देश अशे: पर्रीकाराचेर शक्य ते सगळे उपचार जावंक जाय. जगात खंयूय सगळ्यांत बरे उपचार शक्य आसा थंय ताका व्हरचो. पर्रीकाराक जातात ते त्रास कमी करूंक जे जाता ते करात. सध्या खासा गोपांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण फुडले 10 दीस तरी तांकां मुंबय इस्पितळांतच रावचें पडटलें. ताचे उपरांत ते भायले भायर उपचारा खातीर विदेशांत वचपाक शकतात. थंय कितलो तेंप उपचार करचो पडटलो ताचे विशीं मात अजून चित्र स्पश्ट ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.